दीस शुक्रार डिसेंबराची 19 तारीख 2025. पहिले मसा न्याय कर्त पुस्तकांतले अध्याय 13 ओळ 2-7 आणि ओळ 26-25 ए पर्यंत. त्या काळार जोरांत दानाचे कुळयेसो मनोवा नावाचो एक मनीस जियेतालो. तिची बायल वांचडी जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातली. सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टीक पडलो आनी ताणें तिका म्हळें, तूं खरीच वांचडी आनी तुका भुरगीं नात, पूण तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जागृत राव आनी जावं वायन जावं सोरो पिये नाका, अशुद्ध घाण खाय नाका, कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. ताच्या माथ्याक वाकोर लावंक नजो, कित्याक तो चेरको आपल्या जल्मातावनूच देवाचो नाझीर जावंक जाय. तो इस्रायेलीतांक फिलिस्तियांच्या हातांतली निवारूंक सूर करतलो. बायलेन वचून दादल्याक म्हळें, देवाचो एक मनीस म्हजेशी आयलो. ताका देवदूताचें रूप आसलें, खरेंच भयंकर. तो खंय तावन आयलो म्हणून हांव ताका विचारलें ना आनी ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना. पूण ताणें म्हाका म्हळें, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. देखून जावं वायन जावं सोरो पिये नाका, अशुद्ध घाण खाय नाका, कित्याक तो चेरको जल्मतावन मरा पर्यंत देवाचो नाझीर जावंक जाय. ते स्त्रियेन एका पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका समसाव म्हणून नांव दिलें. चेरको वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. जोरा आनी एस्टावोला मदें आसलेल्या महाने दानांत सर्वेस्पराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 71 3-4, 5-6 आणि 16-17. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसून देवा. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें काडाप, म्हज्या भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटावचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें खोडाप आनी म्हजें कोटें न्हय. देवा म्हज्या, नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसून देवा. तूं धन्या, म्हजो एकलोच भरवसो. म्हजे तरणे प्रायर्तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मतावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशींतावन तुमचो म्हजो चलयनार. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. सर्वेस्पराची महत्कार्यां हांव वर्णितलों. तो एकलोच नितिवंत म्हूण परगडतलो. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजी असर्यां वर्णीत आसा. श्लोक. तुजी महिमा हांवें गावच्याक, तुजी वाखण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसून देवा. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. एस्सेच्या मोळा. जनांगांक एक गुर्त म्हणून तुका नेमला. येवंक तुर्त कर आनी आमची सडवण करूंक घळाय करिनाका. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 1 ओळ 5-25 पर्यंत. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अभियाच्या वर्गाचो जाकारी नावाचो याजक आसलो. ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकांच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितिवंत आसलीं. सर्वेस्पराचे सर्व उपदेश आनी नियमां ती आक्षेपाविणे पाळटलीं. पूण तांकां भुरगीं नातलीं, कित्याक
एलिझाबेथ वांसडी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उत्तरप्रायाक पावल्लीं. एक दीस जाकरी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य सुरू नासलो. याजकांचे दस्तूर एकसारी जावन सर्वेस्पराच्या देवळा भितर सरून धूप पेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंचून काडलेलो. तो धूप पेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणे करीत आसलो. तेव्हा सर्वेस्पराचो एक दूत धुपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिश्टीक पडलो. ताका पळोवन जाकरी घाबरलो आनी व्हड आकंतान भरलो. पूण दुतान ताका सांगलें, जाकरी, भिये नाका. देवान तुज्या मागणें आयकलें. तुजी पतीण एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुआंव म्हणून नांव दिजय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले, कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. वायन वा आंबलांचे कसलेंच तो सेंसो ना आनी ताचे आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसतलो. इस्रायेलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वतलो. बापय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. अविदेयांक तो नितिवंताचे वाटेक परतितलो. अशा सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतलो. जाकरी देवदूता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हणून हांवें पातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उत्तरप्रायाची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाचे सत्रे हुजेर सेवा करतां, तो गाब्रिएल. तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशीं धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सतमानलीं नात. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मन उरतलोय, उलोवंकूच सोंकचो न्हय. हे आशिल्ल्यान लोक जाकरीची वाट पळोवन आसलो आनी देवळान तो तितलो वेळ रावंक कारण कितें जावं येत म्हूण चिंतून अजाप जाल्लो. तितल्यार जाकरी भायर आयलो, पूण तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तवळ देवळान ताणें एक दृश्टांत देखलां जायत म्हणून तें समजलें. तवळ तावन तो मन उरलो आसता तांचे लागीं हात भाशेन उलयतालो. आपल्या मण्यारपणाचे दीस भरती जातच तो आपल्या घरा फाटीं गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताची पतीण एलिझाबेथ गर्भेस्त जाली. सर्वेस्परानच हें म्हजें थंय केलें. मनशा मदें म्हजें नालिसपण काडूंक आतांपणी ताणें दया केली, म्हणाली ती. आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एक सुरायेन जियेली. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेंत स्नानीक जुआंवच्या जल्मा पयलें जावच्या घटनावळी विशीं आमी आयकलें. देवाची मांडावळ विशेश म्हणून आमी जाणाव. त्याच प्रकार उत्तरप्रायाक पावल्ल्या जाकरी आनी एलिझाबेथीक एक भुरग्याचें देणें लाभतलें व्हडली खबर सर्वेस्पराचो दूत गाब्रिएल भडवो जाकरीक कळीत करता. जाकरी एक याजक तरी प्रायोगीक तरान ताचो भावार्थ गुंडायसो नातलो. देवदूत दिश्टीक पडून देवाचें उतर उगडापें केल्ल्या वेळार तें पातयेवंक ताका कश्ट भोगले. पूण एलिझाबेथेन उसारलेलीं उतरां सर्वेस्परानच हें म्हजें थंय केलें. ताणें दया केली. तिचो गूंड भावार्थ व्यक्त करता. आमी क्रिस्ती भावार्थी देवाचेर आनी ताच्या येवजनांचेर अखंड भावार्थ दवरी जाय. आमचे जिणेंत जें कितें घडटा वा घडूंक आसा तें थोड्या फावटी आमकां आटापूंक कश्ट. पूण आमी भावार्थी जावन आमच्या जिविताच्या हर एका घडितांनी देवाची हाजरी पळयचे. देवाची दया आनी काकूळट आमकां राखता आनी सांबाळटा.